येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. अंजुणा धरणाची खालावल्या उदकाची पातळी लोकां खातीर चिंतेची गजाल. 23 मेरेन आकांताचो पावस. विधानसभेत फकत 5 प्रश्नांचीच मेकळीक. 8 तरी प्रश्न विचारपाक दिवपाची काँग्रेसीची मागणी. निमाणे कडेन आयज जाले गोवा डेअरीचे मतदान. रिंगणात 38 उमेदवार. फाल्यां जातलो निकाल. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. येवपी विधानसभा अधिवेशनात आमकां जाय तितले प्रस्न विचारपाक मेळनात अशी कागाळ आयतारा काँग्रेसीन केल्या आनी ते अतिरिक्त प्रस्न तांकां खंयच्या परिस्थितीत विचारपाक दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. जुलय सावन अधिवेशन सुरू आसा. फकत 5 प्रस्न विचारपाक परवानगी दिवपी अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत काँग्रेसीच्या आमदारांनी पत्रकार परिशद घेतली. उण्यात उणे 8 प्रस्न विचारपाक मेळचे अशें ते म्हणटात. पत्रकार परिशदे खातीर CLPचे उपफुडारी संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्लो. पूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो वा दिगंबर कामत अशे वरिश्ठ आमदार गैरहजर आशिल्ले. आमी जरी न्यू आमदार असले तरी पासून आमकां शिकपाक टायम आसा, बट तरी पासून स्वताचेर इतलो कॉन्फिडन्स आसा, विश्वास आसा आमच्या न्यू आमदारा भितर, कितें जे गव्हर्मेंटाक हेड ऑन घेवपाक लागून तांकां कसो एक्सपोज करपाक लागून हेज्या लागून आमी सगळी तयारी करपाक सुरू केलेली आसा. ऑलरेडी आमी जी क्वेश्चनां आसा ती ऑलरेडी टेबल केलेली आसा आनी तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा आमी गव्हर्मेंटा कडसून. एकदम आमी अलर्ट रावून जे वेरियस इश्यूज आसा ते आमी लोकांचे घेवन फुडें वयतले. तशेंच वेरियस रेजोल्युशनां भितर भाग घेतले, कॉलिंग एटेन्शना भितर, तशेंच झिरो हावस मेन्शन आसा तेजे भितरूय आमचो सगळ्यांचो भाग घेवपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. काँग्रेस पार्टीन आमी ऑलरेडी स्ट्रेटजी केल्लेली आसा. एसेंब्लीन जे क्वेश्चन्स आमी रेज करतले, इश्यूज घेवन आमी उलयतले, त्याच बरोबर तेजो इम्पॅक्ट परत भायर जे ग्रावंडाचेर एसेंब्लीच्या भायर हेज्या बाबतीन आमी स्ट्रेटजी तयार केल्लेली आसा. इंडिपेंडंट आमदार आसा, बाकीचे पार्टीचे आमदार आसा, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन कोऑर्डिनेट करून तेंचो सपोर्ट मागतले आमी वीच इश्यूज जे आसात रिलेटेड टू गोवन्स आनी गोंयाक लागून. आयज तेंच्यानी एक सर्क्युलर काडलेलो आसा आनी फक्त एक 5च एका क्वेश्चनान फक्त तूं 5च क्वेश्चन्स सब क्वेश्चन्स विसरूंक शकता म्हणून तेंच्यानी सर्क्युलर काडलेलो आसा. ही खंय तरी म्हाका दिसता एक वायट गजाल. आमी ऑलरेडी डिमांड केलेले आसा, आमी सगळे आमदार स्पिकराक लेटर बरयतले, कितें आमकां मिनिमम एक 8 क्वेश्चनां तरी विचारपाक दिवपाचे हो आमचो डिमांड आसतलो. कित्याक तांकां एक्चुली आमकां 8 न्हू, आमकां जाता तितली क्वेश्चनां विचारपाक गव्हर्मेंटा कडेन आमकां रायट आसा, इन्फॉर्मेशन घेवपाक रायट आसा. आनी जर हांगावूय जर ते एसेंब्लीनूय जर आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक सोदना जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हो गव्हर्मेंट गोंयकारांचो आवाज आसा, जे आमी ऑपोजिशन जो गोंयकारांचो आवाज घेवन फुडें वयतलो तो खंय तरी दामपाक लागून म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी पावल उबे मारलेले आसा. जे लोकांले प्रश्न मांडपाक आमी एज अ कलेक्टिव ऑपोजिशन we also request other political parties, we have to unite. Come what may, we have to fight for issues dear to Goa. And as Congress party, we will be the principal opposition party taking up issues that are dear to Goans. I would like to request all the other independent MLAs as well other political parties that we should work together. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. गोंयांत सध्या पावसान हजेरी लायल्या खरी, पूण ती गोंयकारांची तान भागोवपा इतली न्हय कशी दिसता. जून म्हयनो सोंपत येयलो तरी पावसाची कांयच सारकी लक्षणां दिसून येना. सध्या 70 केरी वाठारांतल्या अंजुणा धरणाचें उदक सामकें सुकलां, जाका लागून दिवचल आनी 70 वाठारांतल्या लोकांक हाचे वायट परिणाम भोगचे पडूं येता. पळयात गोवा 365 दाखयल्लो स्पेशल रिपोर्ट. मॉन्सून जो आसा तो जुनान येता, पूण आयज जून म्हयनो सोंपत आयला आनी आमी सद्या चोर्ला घाटान आसा आनी डॅमाचे सारके फुड्यान उबे आसा. म्हणजे अंजुना जो डॅम आसा, जो डॅम डिचोली तालुका तशेंच 70 ह्या लोकांचे उदकाची तान भागयता. आनी आतां आमी थंय पळयता की तो डॅम सामको सुकलेलो आसा आनी थंय कांयच उदक ना.
आणि असोच पावसाचे अजून काय व्हडली चिन्ह दिसना की पावस पडटा, अजून कांयच नेट ना पावसाक जो आसूंक जाय आसलो तसो. आणि हांगा आमी पळयता की हांगा एक मॉन्सून ट्युरिजमूय जाता, ते लोक येतात भरपूर खंयच्या वाठारांतले, आणि ते आमी पळयता की कांयच जे वॉटरफॉल पडटाले ते कांयच वॉटरफॉल सद्या हांगा ना. हेतून अशें दिसता की पावस फुडें जो येतलो तो ह्या डॅमाचेर पुरक जातलो वा ना, की तितून जे फुडें उदक आमकां मेळपाक जाय उदकाक म्हणजे इरिगेशनाक तशेंच पिवपा खातीर ते मेळटले वा ना, आनी हो डॅम केन्ना भरतलो हाचेर आतां प्रश्न चिन्ह आसा की पावस केन्ना पडटलो आनी हेचो इफेक्ट लोकांक भरपूर जावपाचो आसा. अंजुना डॅमानसून महेश गोयकर, गोवा 365. गोंय स्वतंत्र जावन लेगीत लिंगायत गवळी समाज सगळ्या साधन सुविधांनी वंचीत उरलो. त्या खातीर गोंयांतल्या हेर समाजाक मेळटा तो दर्जो लिंगायत गवळी समाजाक मेळपाक जाय. देखून गोंय सरकारान आमकां तेंको दिवचो अशें लिंगायत गवळी समाजाचे अध्यक्ष मिलन चव्हाणान मागलां. जाल्यार ह्या समाजाच्या लोकांक नोकरे खातीर फावा ती मजत करपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलां. गोंय क्रांती दिसा निमतान शेनवारा लिंगायत गवळी समाजाची नोंदणी जाली. त्या निमतान ह्या समाजान मडगांवच्या रवींद्र भवनात पयलीच कार्यावळ घडोवन हाडली. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार, आदलो आमदार दामू नायक, लिंगायत गवळी समाजाचे अध्यक्ष मिलन चव्हाण आनी हेर हजर आशिल्ले. ह्या समाजान क्रांतीची एक मशाल पेटयल्ली आसा. ती मशाल कायम पेटयत दवरपाचो उलो सुभाष फळदेसाय हाणें मारला. जाल्यार लिंगायत गवळी समाजाची राखीवताय जो मेरेन जायना तो मेरेन ह्या समाजान EWS ह्या येवजणे खाला नोकरेक अर्ज करचे अशें लेगीत सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलें. आयकात. अजून जोपर्यंत रिझर्वेशन जायना तुमची ही सगळी कुटुंब आसा, म्हाका खबर आसा की ती साधारण फायनान्शियली साऊंड ना. हे फायनान्शियली जेन्ना साऊंड ना तेन्ना आनी एक आसा EWS म्हणून, इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन. तुम्ही नोकरेक अप्लाय करता आसतना जर फायनान्शियली तुम्ही साऊंड ना, जर कमी उत्पन्ना भितर आसा जाल्यार तुम्ही EWS भितर आपल्यालेच रिझर्वेशन म्हणून वापरात. बरोबर आनी हांव तुमकां कायम EWS राव म्हणना. जोपर्यंत तुमकां रिझर्वेशन मेळना, आर्थीक परिस्थिती बेताचीच आसा जाल्यार तुमकां हे रिझर्वेशन हातून घालपाक जाय आनी आपल्या नोकरे विशयी करपाक जाय. आनी किपींग टुगेदर इज अ सक्सेस. मी एकठांय येवप ही बरी सुरवात आसा, अर्धे काम जाले. आनी एकठांय काम करप हे प्रोग्रेस आसता. आणि कायम स्वरूपान एकठांय रावप अंतपर्यंत आपल्या ध्येय साध्य जाता म्हणल्यार ते सक्सेस आसा. म्हणून तुम्ही सुरवातीकच हांगा आयिल्ले आसात. म्हणून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हांगा खुबश्यो म्हाका महिला भगिनी दिसतात, आमचे दादले हांगा आसात. सगळे आमी कार्य करपा खातीर तुम्ही जमले आसात आनी समाजाक एकठांय हाडप हो प्रत्येक समाजाचो एक अधिकार आसा. आमी जेन्ना समाजा भितर वावुरता तेन्ना एखादे वेळ आमी लोकसंख्येन कमी आसा, आमचो समाज विखुरलेलो आसा, आमी हांगा लागीं येना. आमी आमच्या आडनावा वयल्यान हांव गवळी समाजाचो आसा, लिंगायत समाजाचो आसा. आमचे प्रभुत्व ह्या समाजा भितर किंवा गोंया भितर आमचे सारखे नेतृत्व ना म्हणून कोण लिपोवपाची गरज ना. समाज हो समाज. ज्या समाजा भितर तुमकां जन्मान घाल्ले आसात, तुम्ही जन्मान आयले आसात, आपल्या समाजाबद्दल आमकां अभिमान आसपाक जाय, स्वाभिमान आसपाक जाय आणि त्या समाजाचो आपण छाती ठोकपणे सांगपाक जाय हांव लिंगायत गवळी समाजाचो हय. आमी कमिटमेंट केला. राजकीय शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यासाठी आमच्या या समाजाला इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी गोवा सरकारने या समाजाच्या मूलभूत समस्याकडे लक्ष द्यावे. आणि विशेष म्हणजे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई जे इथे उपस्थित आहेत त्यांनी आमच्या समाजासाठी योग्य त्या मूलभूत गरजा व योग्य ते स्थान देणे यांची मी त्यांना विनंती करते. एक बरी गजाल की लिंगायत गवळी समाजाची रजिस्ट्रेशन जाले. आता रजिस्ट्रेशन जाल्यार म्हाका अजून एक वर्स जावना न्ही, एक वर्स जावना बरेच जाले. समाज हो एकठांय कसो येवप, समाजाची उन्नती कशी करप, समाजाक ज्यो कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे प्रॉब्लेम्स समजा जर सुटावे जर करतले, ते जर आमकां जर करूंक जाय जाल्यार निश्चितपणे समाज एका क्षेत्रा खाली येवपाक जाय.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भायलो कोयर हाडून बांयगणी उडयल्लो आमकां नाका. कुमारजुवां मतदारसंघांतल्या सगळ्या 7 पंचायतींनी स्वताचो कोयर प्रक्रिया करपाचो कारखानो आसतलो. थंय ते स्वताच्या कोयराचेर प्रक्रिया करतले अशें कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. तशेंच सरकारान बांयगणी जावपी प्रकल्प मुखार व्हेलो जाल्यार ह्या कोयर कारखान्या आड जावपी झुजात आपूण मुखार आसतलो अशी चिटकावणी तांणी सरकाराक दिल्या. बांयगिणी आनी पोरण्या गोंयच्या थळाव्यांनी बांयगिणी नव्यान जावपी कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर निशेध रॅली काडली. ह्या प्लांटाचो लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम जातलो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. लोकांच्या रावपाच्या सुवातेक लागीं आशिल्ल्यान हांगा कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांक नाका म्हणून तो हेर कडेन स्थलांतरीत करचो अशें कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराता कडेन उलोवन लोकांक हांगा हो कोयर प्रकल्प कित्याक नाका ते समजयतले अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. की गार्बेज प्लांट जाय पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका. इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें. कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कुलां आहा, टेंपल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हें येयलें जाल्यार. आमच्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा. 7 पंचायतींनी आमी 7 पंचायतीक पंचायत वायज आमी गार्बेज प्लांट बसयतले, ट्रिटमेंट प्लांट जे आमकां गरज आहा ते. आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघान आमी घेवचे ना म्हणून हे आमी सरकाराक एक मॅसेज दिता. सरकारान खंयच्याय परिस्थितीन हो काडचो पडटलो. पयलो रस्त्यार हांव न्हिदतलो, म्हाजे वयल्यान गाडी तेंच्यांनी व्हरची पडटली. हांव लोकांच्या फाटल्यान रावतलो आनी हो प्लांट येवपाक दिवचो ना. आणि बाकीचे मागीर कितले लोक जमतले पळय ते त्या टायमार हांव तुमकां सांगता. गार्बेज प्लांट आमकां हांगसर नाका तर आमी ओपोज करू. पंचायत गार्बेज प्लांटाक केन्नाच परमिशन फुडें दिवचें ना, तेजे फुडें दिवचें ना. सायडीक मठ आसा, गोडेंची मठ टेंपल आसा, मागीर हेल्थ बी हॉस्पिटल आसा, प्लस आमची व्हडली चर्च आसा आनी फूल ट्युरिस्ट स्पॉट आसा. ते आमचो गार्बेज प्लांट पंचायत आमी मॅनेज करता. आमकां गार्बेज प्लांटाची गरजूच ना आमच्या ओडगा पंचायतीक. आनी ओडगा पंचायतीक केन्नाच ताका परमिशन फुडेंय दिवचें ना आनी हो गार्बेज आमचो पंचायतीचो फूल ओपोज आसा. पूण तांच्या सारकिल्ल्या उंच इमारतींत रावपी लोकांक बांयगिणीत कोयर शुद्धीकरण प्रकल्प हाडपा खातीर दोश दितात असो आरोप कांय थळाव्या लोकांच्या गटान केला. ह्या इमारतींनी रावपी लोकूय ह्या प्लांटाक विरोध करतात पूण जेन्ना ते बसकांनी वांटो घेतात तेन्ना तांकां उलोवपाक मेळना असो आरोप तांणी केला. आयकात. Every time this meeting is called for, every time there is this issue coming up, every time we are objecting to it, but we are not allowed to speak. Why we are not allowed to speak? We will tell you what we are facing. If you know, these buildings are not very old. They have come up after the 2006 issue. Okay, but we cannot blame the people of these buildings. We cannot blame the locals of these buildings over here who have put on all their hard-earned money for this. Well, if in 2006, when the government said that they are thinking of building, or CCP had acquired this land to build a garbage treatment plant, where the locals objected to it. This is a catchment area, where the water resources from this area is going all over. कोयर ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाक उंच इमारती मुखेल कारण आसत जाल्यार कोयर वेवस्थापन करपाक सुविधा ना हें जाणून लेगीत पंचायतीन पयल्या सुवातेर उंच इमारती बांदपाक परवानगी कित्याक दिली अशी चौकशी मिडियान सरपंचा कडेन केली तेन्ना मात सरपंच ओग्गी पडलो. परमिशन टीसीपीन पयलीं दिल्ली आसा. एक्चुअली टीसीपीन तांकां परमिशन दिवपाक जायनासलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. गोवा डेअरीची वेंचणूक आयज सकाळीं सुरू जाली. रिंगणात वट्ट 38 उमेदवार आसात जांची 3 पॅनल आनी 2 अपक्षांत विभागणी केल्या. दुधाच्या कारखान्यांक दुधाची पुरवण करपी दुधाच्या सोसायटीच्या वट्ट 173 अध्यक्षां मदीं 167 मतदानात वांटो घेवपाक पात्र आसात आनी फाल्यां मतमोजणी जातली. ऑलमोस्ट 80% पावर जाला. हाजे बद्दल 100% जाता. एकच आमचो चेअरमन हॉस्पिटलांत तेचे वोटींग जावचें ना. आउट ऑफ 166 वोटींग. गव्हर्मेंटान इलेक्शन घेवपाचें डिसिजन घेतलेलें योग्य डिसिजन. पयर कोर्टा आयल्या नंतर त्या गव्हर्मेंटान नाल्यार आपल्या इलेक्शन स्टे करपा नाका. आय वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ इलेक्शन. कितें जर चुको जाल्लें आसत जाल्यार तें दुरुस्त करपाक हरकत ना. इलेक्शन जावप ही गोष्ट बरी
आनी म्हाजे पुरतें विचारचो जाल्यार हांवें ठरयलां की सगळ्या नवीन भुरग्यांक घेवन गेलां कित्याक सदांच तेच शहर आमचे सारके इवन म्हाजी वचपाची तयारी नाशिल्ली हांव तेन्ना म्हटलें हांव भायल्यान तुमकां पॅकींग दिता तेन्ना सांगलें तुवें आमचे बरोबर कॉन्टेक्ट केलें आमी वचचें पडटलें आनी म्हाज्या मतान आमच्या पेनवाक भरपूर पाठिंबो जाय कॅम्पेन बरी जाली खंडगार शहरात म्हाज्या मतान व्हडलो पयशाचो खेळ येवपाक जावना आमी तर अजिबात करूंक ना आनी इलेक्शन बरें जातलें 1.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसलो तेन्ना हांवें खूब केलें ते डेरी प्रॉफिटाक हें केली आनी तुमचो एक प्रश्न आसतलो दुर्गेश शिरोडकार 3 पॅनल आसतना पॅनल घेनासतना एकलो इंडिपेंडंट कित्याक गेलो थोडे अति इमारतीची अशी आशिल्ली दुर्गेश शिरोडकार अमकें वत काडूंक मेळना जे कॉपरेटीव आपूण सिनियर म्हणटा तांकां हांव दाखोवन दिवपाक सोदतां की दुर्गेश शिरोडकाराचें अस्तित्व कित्याक फाल्यां तर पॅनलां रावले ते फाल्यां कितें तरी स्टेटमेंट करता जाल्यार तांकां लागून दुर्गेशा मतां पडल्या जेन्ना हांव एकलो वयता पळय न्हू तेन्ना म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की खरेंच दुर्गेश शिरोडकारा 12 भितर लोकांनी दुर्गेश शिरोडकारा चूज केला वो भायर उडयला म्हाजें अस्तित्व आहा पळय न्हू हें म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय आनी हे खातीर हो म्हाजो पयलो मुद्दो की हांव ह्यो अपक्ष रावपाचें कारण हो पयलो मुद्दो दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हांव खंयचे पॅनलाक सपोर्ट करपाची ती गोश्ट लागत ना हें कितें अमक्या जातकीर विधानसभेत चीफ मिनिस्टर बसपाच्यो तसली गोश्टी न्हू चेअरमॅन जावनूय लोकांचें काम करपा जाता भायर पूण हांव एक बडी घेवन उबो रावतलो जें आमी कितें केलां पळय खंय खंय डिकेजीस कोण कोण करताले पळय न्हू त्यो सगळ्यो म्हणजे A to Z म्हाजे हाती आहा तें घेवन हांव उबो रावतलो आनी होच मुद्दो घेवन तो 10 दीस जालो बंद आसा रॉ मटेरियल ना आनी कोणाचेंच लक्ष ना एडमिनिस्ट्रेटर पळय आहा सद्या त्या बाबतीत फेल गेलो आसा मार्केटान दूद येना दुधा शॉर्टेज आहा लोक आमकां फोन करून विचारताय दुधा हायफॅट दूद ना किंवा पेंट खावड ना म्हणजे तांकां आमी कांयच उत्तर दिवंक शकना किंवा आमी डायरेक्टर हांव एक डायरेक्टर आजुनूय डायरेक्टर आसलो तरी आसतना हांव तांकां जाप दिवंक शकलो ना की कित्या बद्दल हें जाता कितें आमी थिंग सत्तेर ना सत्तेर आसल्यारच ते कितें तरी डेवलप करून दुधकारां विचार फुडें घेवन वचूंक शकताय खावडी लागून ह्या दिसा भरपूर लोकांक त्रास जाले आसाय प्लांट आसा तो 10 दीस जालो बंद आसा तो चालू करपाक जाय लोकांक बरी क्वॉलिटी पेंट दिवपाक जाय हे विचार घेवन आमी फुडें वचपाक जाय गाडयो येवन रिटर्न गेले म्हणून आयकलां ऑलरेडी प्लांटच बंद आहा थिंग रॉ मटेरियल ना दुधकार फोन करता हे स्टाफ आहा ते फोन सद्या कितें रिसीव करना अश्योय कंप्लेनी आहाय प्लांट बंद आसल्यार स्टाफू म्हणून कांयच करूं शकना ते खंयचे पेंट हाडून दितले प्लांट चालू आसल्यार आमगे दुधकारां खावड मेळपाक जाय ते आमी एक लक्ष दिवन तो प्लांट परत चालू करून फुडें आमकां दुधकारांक खावड सप्लाय करपाक जाय बरी क्वॉलिटी खावड दिवपाचें रेट देवूंक मेळटलें कशे पद्दतीन आमचो फायदो करून रेट देवूं वयतले हेंय गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान ग्रीन टॅक्स आनी रोड टॅक्सांतल्यान ट्रक मालकांक थाकाय दिवची अशें दक्षिण गोंय प्रोग्रेसीव ट्रक मालक असोसिएशनाचो नवो अध्यक्ष वल्लभ दळवीन सरकारा कडेन मागला. दक्षिण गोंय प्रोग्रेसीव ट्रक मालक असोसिएशनाची नवी समितीची आयज बसका जाली. ह्या वेळार नवी समिती स्थापन केली. समितीचो नव्यान वेंचिल्लो अध्यक्ष वल्लभान ह्या वेळार उलोवप केलें. ही समिती ट्रक मालकांचे जे कितें प्रस्न आसात ते सरकारा मेरेन पावयतली. तशेंच ट्रक मालकांक मायनिंग बंद जाल्ल्यान ग्रीन टॅक्स आनी रोड टॅक्सांतल्यान सद्याक तरी थाकाय दिवची. परत मायनिंग सुरू जातकच आमी जाय जाल्यार ते टॅक्स फारीक करता अशें ताणें सरकारा कडेन मागलें. आयकात. आतां 10 वर्सां जालीं गेल्ले आमकां मायनिंग बंद आसा क्लोजर ऑफ मायनिंग म्हणटा तें आसा आनी आतां सगळेंच टोटली क्लोज आसा. पूण आमचे काही विशय आसा की तुगेले 2 विशय म्हणटा मेन म्हणजे आमचे टॅक्साचे ग्रीन टॅक्साचे विशय आसा. एक तर ग्रीन टॅक्स जो आसा तो आमकां 14,500 जो सेंट्रान आतां एक 14,500 लायिल्लो आसा प्लस गोवा गव्हर्मेंटाचो पयलीं 4,400 टॅक्स आशिल्लो. सो आतां तो मेळून जवळ जवळ 19,000 टॅक्स जाता. तेन्ना तो आमकां बॅड जायना सगळ्यांक. तेन्ना गव्हर्मेंटान तो एक टॅक्स खंय तर करपा जाय हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो. लेटर सावथ गोवान पयलीं केल्लें आसा ताका फॉलोअप फुडें करतले. तशेंच आमचे मायनिंग भागाचे म्हणटा तशें काबराल बाब मिनिस्टर आसा, आमचो गणेश गांवकार आसा आमदार, सांग्यावेलो आमदार आसा, अशें सगळ्यांक आमी सगळ्या कडेन वतले, सगळ्यालो सपोर्ट मागतले, सगळ्याच्या सहकार्यान आमी ते सगळ्यालो ट्रकवाल्यारो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. रोड टॅक्स जो आसा विशय तो रोड टॅक्साचो कोणेच कांय हे इशू काडूं नाशिल्लो. पूण तूं म्हणटा म्हणून हांव रोड टॅक्साचोय बी लेटर हांव गव्हर्मेंटाक दिता. कारण खंय तरी 12 म्हयन्याचें काम 3 म्हयनेच लोक करता आनी 9 म्हयने गाडी बेकार आसतात. तेन्ना रोड टॅक्स हो माफूय जावपाक जाय. तेन्ना गव्हर्मेंटाक ताजें हांव रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटाक दिता रोड टॅक्साचें.
आणि म्हाका अशें आसा की गव्हर्मेंट आमकां हातूंत भितर सपोर्ट करतलो, कारण क्लोजर ऑफ मायनींग आसा, सगळें मायनींग शटडावन जाल्लें आसा, तेन्ना आमचे कडल्यान कसलेच चड टॅक्स काडची न्ही. सद्या मायनींग जेन्ना स्टार्ट जातलें तेन्ना सगळे टॅक्स जेन्ना लायले जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम ना. पूण आतां खंय तरी मायनींग क्लोजर आशिल्ल्या कारणान खंयचो टॅक्स भरपाची ट्रकवाल्याची परिस्थिती ना. गोवा 365 खातीर कुडचडेच्यान प्रहर सावर्डेकार. IMDन 23 जून मेरेन कितल्याशाच राज्या खातीर आनी केंद्र शासीत प्रदेशा खातीर व्हड पावसाची चिटकावणी दिल्या. ह्या राज्यां भितर गोंय, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, केरळ, कर्नाटक, गुजरात हांचो आस्पाव आसा. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगालात 21 वेर व्हड पावसाची शक्यताय आसा, जाल्यार हरियाणा, चंदीगड, दिल्लीक तो 20 जूनाक घालून घेतलो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.